आमचो उद्देश कितें आसलो की महिला दिवस जो हा ह्या महिला दिवस बेश्टे नावा खातीर घोषणा आमी दिवं नये आणि आम्ही पयर चर्चा करताले काही ना काही तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें जाल्लें ह्या कांय दिसान आमी देवा कडेन मागुया सगळ्यांनी की आमचो मुख्यमंत्री बेगिना बेगीन बरो जावचो कित्याक ते मनान आसले आनी इतले दीस ते गोश्ट घेवन आमी आमचे आनी खंयचेच विचार लक्षांत येवंक ना. महिला दिवस हेजो अर्थ महिला दिवस आमी विसरूंक ना. ह्याच म्हयन्यात काय एप्रिलचे पयले आठवड्यात हांव डायरेक्टराक बरोबर बसून आमचो प्रयत्न कितें आहा की सगळे महिला जे आहा आमची वेगवेगळे NGOs आहा वेगवेगळे आमचो स्टाफ आहा बेश्टो आमचो स्टाफ हाडून कार्यक्रम करपाक एकदम सोपे तशें करपाचे ऐवजी स्टाफाक इन्वॉल्व करून आमचे जे कार्य करता इतले वर्सां कार्य करतात तांकां एकत्र हाडून एक वेगळ्या तरेचो महिला दिवस साजरो करपाचो आमचो प्रयत्न म्हाज्या मनान आयलो. हेच्या माध्यमांतल्यान आमी कितें करूंक सोदता इवन आमची कॉलेजींतली जी भुरगीं आहा हे कॉलेजींतल्या भुरग्यांच्या माध्यमांतल्यान एक थिंक टँक करपाचो आमचो प्रयत्न आहा आणि हे कॉलेजींतले म्हणजे फर्स्ट इयर सेकंड इयर थर्ड इयराचे जे स्टुडंट्स आहा हेंकां एक 50 भुरगे अख्खे गोंयभर सिलेक्ट करप कॉलेजीच्या माध्यमांतल्यान वेगवेगळ्या महिला विशयीची तेंचे कडेन चर्चा करप त्यांच्या माध्यमांतल्यान ह्या डिपार्टमेंटची पॉलिसी कशी आसप ह्या माध्यमांतल्यान हेंकां आनी भुरग्यांक आनी महिलांक खऱ्या अर्थान आनी वेगवेगळ्या फिल्डाचे महिलांक जर आमी आमची जागृत महिलांक हेंकां आमी थिंक टँकाच्या माध्यमांतल्यान सहभाग केले तर नवे नवे विचार नवे नवे योजना यांच्या माध्यमांतल्यान फुडें येवपाची शक्यता आसा. आमी दर वर्सा जे कितें बरयल्लें आसा तेंच करता तशें करून उपयोग ना. एक वेगळ्या तरेन दिशा दिवपाची गरज आसा आनी म्हणूनच मुख्यमंत्री वचपाचे पयलीं ट्रिटमेंटाक वचपाचे पयलीं आमचे मनान हें आशिल्लें की महिला दिवसाच्या माध्यमांतल्यान आमी चर्चा खूब केली आमी कार्यक्रम करपाचो पूण कांय कारणां खातीर ते उरले हांवें सांगले प्रमाणे आनी आमच्या मनान वेगवेगळे विशय वेगवेगळे स्कीम आतांच डायरेक्टरान सांगलें की फक्त लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधार दिवपाक पूण आमी हे डिपार्टमेंटाचो उद्देश न्हू. हे आमी काम करता जाय त्या लोकांक लाडली लक्ष्मीचो बेनिफीट पावयल्लो आसा जाय त्या लोकांक गृह आधाराचे बेनिफीट वयता तेच्या भायर नव्या तरेन लोकां मदीं वचपाचो प्रयत्न आमी करूंक जाय आनी म्हणूनच हो थिंक टँकाचो विशय आमी काडलो. आयजूच हांवें घोशणा केला की 181 म्हणून आमी हेल्पलायन आमी महिला खातीर हेल्पलायन 108 कडेन MOU करून जे 108 कित्याक महिलाची सेफ्टी पळोवची पडटा तिका खंय बसयतलो 24 वरां जर हेल्पलायन जाय आयज ज्या तरेची घटना घडटा आनी ज्या तरेचे परिणाम भुरग्यांचेर जाता आयज घरांत जर झगड्यो जाल्यो आई वडिलां मदीं झगड्यो जाल्यो तेजो परिणाम भुरग्यांचेर जाता ते कोणा कडेन उलयतले हे सगळे लक्षात घेऊन आणि ज्या तरेचे गोष्टी घडतात तुम्ही पेपर वाचतात आमची महिला बरी जागृत आहा पेपर वाचतात ज्या तरेचे वेगवेगळे विषय घडतात भुरग्यांबरोबर जे घडतात काही कडेन स्कुलान घडतात काय आनी खंय घडटा पूण हे सगळ्या खातीर एक एमर्जन्सी हेल्पलायन म्हणून 181 आमी बेगिना बेगीन आमी चालू करपाचो आमचो प्रयत्न 108चे ऑफिस त्याच ऑफिसान आमी स्पेस घेवन 181 त्या माध्यमांतल्यान चलोवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. म्हणजे जर कसलोय विषय जालो काउन्सिलर ते आसतले त्या काउन्सिलरच्या माध्यमांतल्यान तो ती बाई थंय उलोवंक शकता. विमेन्स हेल्पलायन म्हणून आमी मुद्दम केल्ले आसा म्हणजे एक तेंचे मनांतले जे कितें विचार कित्याक केन्ना घटना घडटा तेका फक्त काही सेकंड काही मिनटां लागता मनान कितें विशय आयलो आनी मनशांनी वेगळे तरेचे निर्णय घेवन कितें तरी एकदम भयानक कितें केलें ते जावं नये म्हणून एक वेगळे तरेचे एक दिशा डिपार्टमेंटाक दिवपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. आर्थीक मदत दिवन तांकां वेगळे एक्टिविटीज करपाक म्हणून आमी मुख्यमंत्रीन सँक्शन आमकां केल्लें आसा की एक 25-30 हजारा पर्यंत प्रत्येक महिला मंडळाक आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक आमी आर्थीक मदत करतले दर वर्सा म्हणजे ते वेगवेगळे क्लास घेवं शकता आणि कोणाक विचारपाची गरज नाही हक्कानी तुमकां पैसे गावतले. आणि ह्या मार्चच्या पयलीं आमचो प्रयत्न आहा की काही प्रमाणान कमीत कमी 800 ते 1000 महिला मंडळाक ते पैसे सरकाराचे पावोवपाचे. ह्याच तरेन म्हणजे तुम्ही विचार करू शकता की तुमकां कशें कितें जाय पूण त्याच बरोबर पैसे दिले म्हणून तेजो वापर योग्य तरेन जावपाची गरज आहा. ममता स्कीम कोणी तरी थारायल्ले कोणी तरी प्लॅनिंग केल्ली की 5000 पयलीं दितले 5000 तेजे उपरांत मागीर भुरग्यांक इम्युनायझेशन कोणाकूच खबर 18 वर्सां 15 वर्सांची स्कीम आमी काडूं शकना म्हणून आमी ते एक कॉम्प्रेस करून एकदांच ते पयशे दिवप म्हणून आमी ठरयल्ले आसा. आनी आमकां कितें जाय की लोकांक महिला वर्ग जो आहा हेंकां ह्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमांतल्यान एक वेगळ्या तरेचो सपोर्ट दिवपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. जेन्ना आमी केतकी कडेन उलयताले की केतकी आहा तेजे भायर
ती आपले काम करीत असता काउन्सिलिंग आणि इतर काही गोष्टी महिलांचो विषय लोकांकडे व्हरपाचो तिजो महिलांकडे व्हरपाचो प्रयत्न पण त्याच बरोबर आमकां NGOs ह्या तरेचे जाय जे आमच्या मनान कितें आहा ते कशे ते फुडें व्हरू शकता आमची फिलॉसॉफी डिपार्टमेंटाची कितें आहा हे कशे फुडें व्हरू शकता हेचेर खंय ना खंय चर्चा करून ह्या तरेचे NGO प्रोत्साहन दिवन आर्थीक मदत दिवन हेंचे कडल्यान ते काम करून घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आमी खुबशे घोशणा करता परत हांव सांगता आनी म्हाका ती संवय ना चड उलोवप मागीर तेजे उपरांत ते कांयच जायना तशें उपयोग ना आयज आमी जे कितें केलां आरोग्य क्षेत्रांत त्याच तरेचे हे महिला आनी बाल कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान एक जागृत अशें एक डिपार्टमेंट करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा आनी आमचे मदीं लोक आहा तांकां फक्त मार्गदर्शन करून एक वेगळी दिशा दिवपाची गरज आहा I want audience to speak with me, interact with me, because I'm not giving a typical lecture kind of thing. I don't believe in that. I want interactions. I want people to speak. Kokani, Hindi, English, Marathi. हे चार भाषा आहेत का which I can speak. So any of you all can feel comfortable to ask questions in any of these languages. Actually, जेन्ना ल्हान भुरगें आसता तेन्ना ताका जगाचें कांयच पडिल्लें नासता आसता ताका जे आवय फ्रॉक घालता ते फ्रॉक घालतले शेंट्यो बांदल्यो कशें बांदना आतां म्हज्या चलयेक पडिल्लें नासता ते 2 वर्साचे आसा आतां सो ताका जशें मम्मा घालता पप्पा कपडे घालता तशें ते वता पण जशें ते चली हळू हळू किशोर अवस्था जी म्हणटा एडॉल्सन स्टेजीर पावपाक लागता तेन्ना ते चली हळू हळू कन्सर्न जावपाक लागता वराची वरां चली नखरे करतले मम्मा हो ड्रेस घालू चवथीक की हो घालू तू हाडनाका पळय तुजें कलेक्शन बरें ना असो विचार करपाक लागतले स्वता कितें प्रॉब्लेम्स येता कशें कितें हँडल करप हाचेर ते विचार करपाक लागतले सो अशा अवस्थेन जेन्ना शारिरीक बदल जाता तेन्ना मानसिकूय बदल जाता सो ल्हानपणांतली चिंकी पिंकी आतां स्वता बद्दल विचार करपाक लागता पयलीं जाका मार तापय काय फरक पडना तितल्या पुरती केल्यार विसरलो राग पण आता त्याच चलयेक मातशें तापयले जाल्यार ते चली जीव दिवपाक ट्राय करता पप्पान सांगले बाय फोन दवर अभ्यासाक लाग परीक्षा आयल्या अशें सांगल्या बरोबर भुरगे फुगूत बसता हांव जेवचेंच ना चल अशें म्हणून बापायक धमकयता आमच्या काळान जी हांगा जाणटी आसा ती अग्री करतली आमच्या काळान हांव बापायनी कितें सांगलें ती पूर्व दिशा प्रश्न सुद्दां क्वेश्चन बँकिंग हेनाशिल्लें पयलीं आमी पेरंट्सांक भियेतालीं पण आता भुरगीं पेरेंट्स भुरग्यांक भियेता पप्पा 20,000चो फोन दिना चल कॉलेजीक वचना मम्मा 500 रुपयाचे टॉपअप करना हांव उलयना किंवा म्हाका पास जाल्या बरोबर बायक दिना हांव जीव दिता happening why the situations are changing so fast why adolescents are so confused about their life when you ask a 12th standard boy or a girl तुमका लाइफान कितें करपाक जाय व्हॉट डू यू वॉन्ट टू डू आय नो सम ऑफ माय स्टुडंट्स बोर्ड एग्जाम जाली बोर्ड एग्जामीचो रिजल्ट जालो मागीर म्हाका फोन करता टीचर 12वीत सेकंड क्लास आयले कितें करूं पर्संटेजीचेर करियर कित्याक डिपेंड आसता आपले कितें करपाक जाय ताच्या बेसिसचेर पर्संटेज भुरगीं कित्याक काडपाक सोदना खुबशे पेरंट्स म्हजे कडेन येता म्हणटा ना जर 95 अबाव पडले जाल्यार ताका MBBS करपाक लायतले 90 बिलो पडले जाल्यार आनी कसली पॅरामेडिकल फील्ड किंवा 60-70 पडले जाल्यार ताका आनी खंयच्या फील्डान घातले अशें कित्याक ना म्हजी लेवल आसा डॉक्टर जावपाची हांव तितले पर्संटेज हाडटले किंवा म्हजी लेवल आसा चार्टर्ड अकाउंट जावपाची हांव तितली लेवल हाडटले हे आमी कित्याक विचार करना why students are not serious about what they want to do in life they are more serious की फेसबुकार म्हाका लाइक्स कितले आयले व्हॉट्सअपचो डीपी म्हाका कितले नी म्हणा वाव लुकिंग गॉर्जियस कितले जाणांनी म्हजो स्टेटस चेक केलो एका दिसान म्हजे 100 स्टेटस चेक केलो लोकांनी फीलिंग प्राउड बट आयज स्कुलान कितें शिकयलें आनी टेस्टान कितले पडले हे नाका गो बाय मम्माक सांगया नाका तापयतली अशें कित्याक चलता there is no focus there is no vision in front of a child